Join Sun Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Sun Academy. Admissions are now open for class 8 to 12 and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margao, Vasco, and Porvorim. पहिले सुवातेर हांव ते शाबासकी दिवपाक गेल्लो, कॉंग्रॅच्युलेट करपाक गेल्लो की परत ती फायनान्स मिनिस्टर जाली ह्या देशाची आणि म्हाका एक संद मेळ्ळली ते वांगडा काम करपाक जीएसटी काउन्सिलान म्हणून हांव म्हजें कर्तव्य म्हणून समजलो ते वचोन कॉंग्रॅच्युलेट करपाक आणि हांवें ते सांगले देश ते कडेन पळयता कित्याक पॅन्डेमीक टायम म्हण नाका, मेल्टडावन इन वर्ल्ड इकॉनॉमी म्हण नाका, व्हडल्यो समस्या आनी संकट आयला तेन्ना आमचे वीज खाते तेन देशाची संपत्ती कशे सांबाळपाची आणि कशे लार्जस्ट ग्रोईंग इकॉनॉमी ती जबाबदार आसा. सो हांवें ते कॉंग्रॅच्युलेट केली. हे करताना हांवें ते सांगले थँक्यू व्हेरी मच फॉर हॅव्हिंग ऑलवेज हेल्प मी इन द जीएसटी काउन्सिल. इतले काम म्हाका करपाक मेळ्ळें म्हणून आय एम व्हेरी थँकफूल म्हणून. सो गोंयचे कितें विशय काडले गोंया खातीर? होय, गोंय खातीर हांवें दोनूच विशय काडले. एक म्हणल्यार म्हण सांगले गोंयचे खातीर एक आमची ल्हान स्टेट आमकां कितें मायज पयशे ते स्पेशल गोंयचे खातीर कितें दी आणि ती मागणी करताना एक मागणी हांवें स्पेसिफिकली केली की आतां आमचे गोंयान टुरिझम स्टेट जावन आसा, आमचे एक्सपोजिशन जावपाचें आसा. एक्सपोजिशनाच्या नांवान कितें तरी इन्फ्रास्ट्रक्चराचें बांदकाम मायज जावपाक जाय. सो एक्सपोजिशनाच्या नांवान आमकां मातशे मायज पयशे दी गोंयचे खातीर. आणि एक इंटरनॅशनल इव्हेंट कशें खऱ्यांनी एक व्हडले इंटरनॅशनल इव्हेंट एक्सपोजिशन ऑफ रेलिक्स ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर जावन दी ही हांवें तेजे कडेन मागणी केली आणि हांव अपेक्षा करता हें बजेटान येतलें म्हूण. तेच भाशेन हांवें सांगलें बेकारसाण वाडत आसा, सगळ्यांक सरकारी नोकरी तरी आमी दिवपाक शकना आणि हांव म्हूण सांगलें आतांच एक स्टार्टअप महाकुंभ प्रोग्राम आसलो विथ स्टार्टअप्स फ्रॉम ऑल ओव्हर द कंट्री. हांव चीफ गेस्ट आशिल्लो, दिल्लीच म्हाका आपयल्लो आणि हांगा जेन्ना सगळे स्टेट्स पार्टिसिपेट जाले एकूच दिसपा येता युथा मध्ये एक मातशें फ्रस्ट्रेशन आसा जॉब ना म्हूण. सो स्टार्टअप म्हण नाका आनी कितें तरी तांकां संदी मेळपा जाय. आपले ओन पांयार उबे रावन एम्प्लॉयमेंट पळयनासतना तेणी एम्प्लॉयर जावपा जाय. आपल्याकूय एम्प्लॉयमेंट स्वताचे कितें तरी आपली स्वता व्यवसाय करपाक आणि दुसऱ्यांकूय एम्प्लॉयमेंट दिवपाक. ही परिस्थिती हाडपा खातीर हांवें सांगलां तुमकां ही कॅपॅसिटी आसा, हेजे फुडें तुमी दाखयले आसा. आउट ऑफ द बॉक्स थिंकींग जावन म्हाका पूर्ण खात्री आसा तुमी तशेंच आमचे माननीय प्रधानमंत्री बाब नरेंद्र मोदीजी आमकां करून दाखयतले. हे बजेट प्रेझेंट करता तेन्ना हे एक सिग्नल वचोन दी.